योकार हा सबरिता कणगावकर, सुरेख पळ्याचे हेडलाईन्स। म्हापशा कुचेली तार न्हंयत ना उदक, फकत रिगला कोयराच्यो राशी। कागाळी करूनय संबंधित अधिकाऱ्यांची चल्ल्या आडनदर, थळाव्यांचो थेट आरोप। आयतारा जाल्ले बाणावलेच्या ग्रामसभेत अर्थसंकल्पाक दिली मान्यताय। सुमार 91 लाखाचे घर कर वसुली हुमकळत आशिल्ल्यान तापली बाणावलेची ग्रामसभा। फोणेचो नालो जाला प्रदूषित, लोक नाल्यात हाडून वडयतात कोयराच्यो राशी। पालिकेन जागृताय करून लेगीत लोकांच्या दोळ्यार पडला पड्डो, नगराध्यक्षान उक्तायली खंत। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। म्हापशा कुचेले तार न्हंयत उदक ना, रिगला त्यो कोयराचे राशी। थळाव्यांनी कागाळी करूनय कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे खुद्द थळाव्यांनी सांगले। कुचेले वाठारांत तार न्हंय आसा। खूब वर्सां आदीं सावन लोक थंय गणपती विसर्जन करता। तशेंच पयलीं थंय लोक न्हाताले, पूण आयज परिस्थिती एकदम पेड्ड्यार जाल्या। ही न्हंय पुराय कोयरान आनी घाणी घुट्टांनीत बुडिल्ली आसा। फक्त चवथी कडेन संबंधीत खाते न्हंय नितळ करतात, उपरांत यो रे म्हज्या मागल्या अशी गत जाल्या। आमी आतां आसा कुचेले वॉर्ड नंबर 1 म्हणटात थंय, आनी तुमी पळोवंक शकता ती गार्बेज पळोवंक शकता तारीची 3 पार्ट तुमकां दाखयतलो। एक झरीचो पार्ट दाखयतलो, मदीं कुचेलीचो पार्ट दाखयतलो, आनी तिसरो पार्ट आसा तो आमचो पोरणे सापार म्हणटात पळय ते। आमकां कळना की कचऱ्यान तार आहा की तारीन कचरो आहा तेंच कळना हांगा सांगपाचें म्हटल्यार। आनी आमचो देवी देवता हांगा बुडयतात, श्री गणेश जावं, सरस्वती माता जावं, श्री कृष्ण जावं, सगळी देवी देवता आहा पळय हे हांगा विसर्जन करता। आणि आमचो सुशांत हरमलकर आसलेलो पळय त्यांनी 4 ते 3 लेटरां आमचो सुभाष शिरोडकर आहा पळय तांकां तेंच्यांनी लेटर केल्लेले की बाबा ह्या तारीचेर लक्ष घाल आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां सारकी करून दी। अजून मेरेन तरी तेजेर कांय एक्शन जावंक ना। चवथीच्या आदल्या दिसा फक्त एक दीस येतात, JCB घालतात आनी JCB घालून ते त्याच पुरते गणपती बुडयता पळय थंयच ते त्याच पुरते काडून आमी विसर्जन करता। हे परमनंट सोल्युशन जावंक जाय आसलेलो। वयर स्क्रॅप यार्ड आहा पळय आनी झर आहा पळय आमची, थंयच्यान कॅमिकलाचें उदीक आनी हे गार्बेज थर्माकोल बीन सगळे हे व्हांवून येता पळय, थंयच्यान येता ते व्हांवून। हे पळय कितें हांगा अळशीक जाला ती सगळी, आनी हांव हांगाच रावता। हांगा नानाचो व्हड हांगाच जाला, तारीन न्हातालो पितालो हांव, गरयताले, नुस्तें धरताले, सगळे अळशीक जाला। सोरो बियन बाटले उडयता, गार्बेज हाडून उडयता, वचोंक वाट ना सकय। आनी इतली घाण जाल्या, हांगा परत बिल्डींग जाला सगळें, आनी ती व्हाळ आनी ती तार सगळें मिक्स जाला, कांय दिश्टीच पडना भितर, देवळाकय वाट ना। सगळें म्हणल्यार इतली घाण जाल्या, सरकारान नदर मारून ते सगळें नितळ करूंक जाय। वॉर्ड मेंबर्स आमचो येवन पळयना, तिणें येवन पळोवंक जाय सगळें आनी लिफ्ट करून घेवंक जाय। हांगा गणपती बुडयतात हांगासर, सगळें इतलें अळशीक जाला। देव सुद्दां खुरीच आहा हांगासर, कोणूच ते नदर घाली ना। आमी आतां कुचेलीच्या व्हाळार उबी आसा। कुचेलीच्या व्हाळान ही कितें म्हणटाले हे आमचें गार्बेज हो झरी कडसून हांगा येयलो आसा। झरीवान ही येल जी उदकान येयला ती इतली मातल्या की सबन अर्दो किलोमीटर 1 किलोमीटर आसा जाल्यार हांवूय नको त्या वटेन वयर आमी तरी पावना। व्हाळो भरलेलो ना हो, ह्या वटेनसून त्या वटेन म्हशी वचपाक कळना, त्या वटेन म्हशी येवपाक कळना, कांयच कळना। व्हाळ आसा काय गार्बेज आहा काय कितें येयले आहा त्यो। पयलीं हांगा म्हशींक धुताले आमी, न्हाताले, इतले क्लीन उदीक आसलें आनी आतां सारकेंच पाड पडल्या जवळ जवळ 10-15 वर्सां। आनी ह्या 4-5 वर्सांक तर ह्या वटेनसून त्या वटेन वचोंक जायना, इतलो भरलेलो हांगासर बंद करा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख। आयतारा जाल्ले बाणावलेचे ग्रामसभेत अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिली। सुमार 91 लाखाचे घर कर वसुली हुमकळत आसा खंय। हो विशय घेवन ग्रामसभेत वातावरण बरेंच तापट जाले। मजगती लोकांक नोटिसो धाडल्यात आनी बेगीनच पैसे रिकवर करतले सरपंचान सांगले।
दांडो ग्राउंड बेगीन दुरुस्त करपाची ग्रामसभेत मागणी जाली। तशेंच युवकांक वयर काडपाक टोर्नामेंट करपाचेर सरपंचान भर दिलो। बाणावले खंयसून स्टार्ट आनी खंय एंड जाता ताचे बोर्ड नाशिल्ल्यान बोर्ड घालपाची मागणेंत ग्रामसभेत नेट धरलो। तशेंच बाणावलेचे प्रलंबीत विशय ग्रामसभेत गाजले। ना खूप इश्यू जावन ब्लॅक स्पॉटार कॅमेरा जाय ब्लॅक स्पॉट सरपंच अजूनही म्हळ्यार ब्लॅक स्पॉटाचे कॅमेरा धाडले पण जाय अजून लागू ना प्रोविजन केला प्रोविजन करता आमकां एक्सपेंडिचर करूंक मेळटा न्ही प्रोविजन ना जाल्यार एक्सपेंडिचर करूंक मेळचो ना आमकां हितून आनी एक प्रोविजन कितें केल्लो आतां बाणावले भितर जे वॉर्ड स्पॉट आहाय वाडे त्या वाड्या सायनेज खंय ना नांवाची सायनबोर्ड ऑलरेडी प्रोविजन केला ह्या वर्साक आसा पळय आणि प्रिझर्व करपाक म्हाका नॉट ओनली सँडल्स आमगे डायरेक्टली सायड जाय आतां हे पण आमगे टॅक्निकल घेता न्ही तेंगे आमगे तेंगे जोडो आमगे प्रॉपर्टीचे आनी हांव जाणा एक ट्युरिस्ट आहा दिल्लीचो कावेरीशी शिमतोल घेवपाक गेलो तुका प्रूफ आहा तो मनीस आहा तेका कावेरीशी शिमतोल घेवपाक सोदतालो सो हांव मागता आतां एक प्रपोज येयला बाणाले मुदी तुका पुलिसां आनी ते मुदी कोण जात म्हाका की आपण तो डेवलप करूं सो वान्स आमी ते हे केलें प्रपोज केलें डायरेक्ट रिजेक्ट करपाक जाता बाबा आमगे हेरिटेज सायट आमकां ती आदल्या पासून टायम ही मुगे प्रपोजल आहा कितें हेल्प मोबायल आतां आमगे मोगा बायन आमी जायतो पयलो आनी ती हेरिटेज सायट ऑब्जर्व करून मागलो बरो ना एक दीस जाले आतां आमकां थोडी दुकान एक म्हळ्यार तो तोडपा पडे आनी आमगे बाळाले मूग ती हांव हेल्प कोण कातोच न्ही ते आपल्या हिसपान मुगे मागणी एक ॲक्सिडेंट झाली की त्या मला घेऊन इम्पॉर्टंट ते ती गोष्ट आहे डेंजरस बाबा मेमोराम पण हाडपाचें आनी एअरपोर्ट पण मॅटेरियल फुले हें क्लीन जावं ते 50 बी जाले ते आनी दुसरे आमचे सोडून अंडर 40 45 ते प्लेयर हाडून ती मिटींग घेवन तातूंत ती गेम आनी तें केल्यारय ती गेम मुखार वचपाक पावतली कित्याक सगळे वेटरनां खेळपाक तेंको पंचायत वचता बाबा बाणाकार टीम हें कितें जालां कितें जाता सो आमकां विचारलें आमी आसता ती पंचायतीन हेल्प करपाक प्लेयर आमी आतां ती गेमी घालून म्हणजे आमकांय मोगा आमगे भुरगे मोगा सगळ्यांगे भुरगे आहाय बाणावलेकारां खेळपाचे आयज आपले आहाय तेय व्हरता सो हें इंस्ट्रक्शनां पळय फुटबॉलाचेर ते आमी क्लबाक आपूण हाडपाचें क्लबाक एक मेंबर जाल्यार पुरो म्हणजे क्लबाचो आनी एअरपोर्ट पण वेटरन प्लेयर आहाय ते काणकोण हें सजेशन घेवपाक जाय पंचायत फंडान ऑलरेडी फॉर द डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा पळय एक्सपेंडिचर फूड फ्रॉम दॅट फंड कॅन बी युटिलायज फॉर हे आर्टिफिशियल टर्फ जे आसा पळय आमी वन्स हें दवरलेलें आसा एक्सपेंडिचर फॉर डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा हाऊस टॅक्स जे ताणें दाखयलां की 91 लॅक्स हाजी रिकवरी जायना अजून समज ताजी एक भासा बसताली आनीक दुसरें म्हणल्यार आतां मार्केट जो पळय टॅक्स कलेक्ट करता तो तांणी भरपूर दाखयलो आसा म्हणल्यार एक्चुअल जो मेळटा तो समज अरावंड 15-20 लाखाचे कितें दाखयला पूण हो नेक्स्ट इयर इतलो मेळपाक शकपा ना कित्याक हो आतां जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा जे इलिगल जे पळय आसा तितले तांणी विदीन 6 वीक काडपा जाय तें काडल्यार हो रेवेन्यू लेस जातलो ताजी एक भासाभास जाली आनी एक म्हणल्यार आमी रेजोल्युशन एडॉप्ट करपाक सोदताले जे मेगा हावजींग प्रोजेक्टाचे आहेत ते पूण तातूंत तो टॅक्निकल इशू जालो कितें की आमी तो प्रपोजल दिवपाक जाय आशिल्लो आनी आज अशें जालां की मिटींग आपयतात नोटीस धाडटात 3 दीस पयले लोकां वॉट्सॅप पावता 1 दीस पयले आनी तुका जरी प्रपोजल घालपा जाय आसता जाल्यार तो 7 दीस पयलीं घालपा पडटा पूण आमी कितें सांगला सरपंचाक की जो एनावन्समेंट जाता तो एनावन्समेंटाचेच बराबर लोकांक कळपा जाय की बाबा प्रपोजल तूं मांडूं शकता म्हणून आतां थोडे प्रपोजल लोकांनी मांडलेले ते घेवना कारण ते आफ्टर डेट पावले पण 2 दीस पयलीं 4 दीस पयलीं अशें घालपा पडटा म्हण ताणें सांगलां पूण आतां हेचेर एक डिफरन्स केलो म्हणटा कितें जेन्ना मिटींग आपयता तेन्नाच तांणी ही नोटीस धाडपा जाय आनी नोटीस धाडटा तेन्नाच लोकांक प्रोपागेंडा करपा जाय सो दॅट लोकांक टायम मेळपा जाय की प्रपोजल जे ग्रामसभा मांडटा ते मांडपाक टायम मेळपा जाय हें एक मातशें आमी डिस्कस केलां बेनावली पंचायती मरे एक हें ना म्हणजे कितें बेनावली खंयच्यान स्टार्ट जाता कॉमेर्स खंयच्यान जाता आनी खंयच्यान काबार जाता हे बोर्ड ना पूण हे बोर्ड घालपाचें आमी मागलां सेकेंडली एवरी वॉर्ड जे वाडे आसा त्या वाड्याची नांवां
हे बोर्ड घालपाचें मागला आनी जे लोकांचे सायनेज आसा जे इलिगल आसा ते काडून घेवपाक मागला आनी ते तांणी मान्यताय करून घेतल्या. व्हडाले गार्बेज उडयतात आमकां एक फायन मारता एक 5,000 अबाव. सो ताका एक क्वेश्चन केल्लें जेन्ना मारगांव म्युनिसिपॅलिटी 20 ट्रक सुमार बाणान गार्बेज हाडली ते कितू फायन मारगा म्हणून ताका ते आन्सर ना म्हाजो माल ना म्हणून सांगता आनी दिस इज इनजस्टीस. आनी कितें आशिल्लें ग्रावंडाचें कितें जाल्लें ग्रावंड आमगे दांडो ग्रावंड आहा लोकांची मागणी आहे तो बेगीन करच म्हणून लोकांचे स्वप्न आहे आपण जित आसा तो कोण दीस म्हणून. ग्रामसभेर हालीं बजेटाय जालें आमी बजेट अप्रूव केला आनी सेकंड एक कोणाक एक प्रपोजल येयल्लो आमकां विशांत फुगडीलो सो तो प्रपोजल डिस्कस केला. बजेटान कितें पास केलें तुमी? बजेट आमी चडशें आतां हें दवरलें आतां कितें फुटबॉल टोर्नामेंट करपाक सो आमकां ते लोकांक सांगिल्ले भशेन आमकां युथा वयर काडपाक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. 2027च्या वेंचणुकेची तयारी पक्ष आनी विरोधी पक्षां मदीं नेटान चल्ल्या. गोंयांत कितें उरतले हो प्रस्न पडला म्हाका अशें म्हणत गोंयच्या शेणिल्ल्या विकासाचेर आदलो उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकारान बोट दवरले. जाल्यार आप आनी टीएमसी भाजपाची बी टीम अशें म्हणत गोंय काँग्रेस पक्षाची प्रभारी अंजली निंबाळकारान राजकारणाचेर टिका केली. 2027 कडेन कशें पळयतात तुमी? 2027 कडेन जे आतां कितें आसा पळय हे सगळें कितें गोंयान उरतलो हो प्रश्न पडला. गोंय ह्या 5 वर्सांत आनी कितले गोंय सोंपतले, आनी कितली रानां काबार जातली, आनी कितले जे दोंगर सपाटीकरण जातलो हो प्रश्न. आनी गोंयान प्रश्न कांयच ना. आनी हे जितले तरेन आतां चल्ले ज्या स्पिडीन चल्ले लाखांनी मिटर जे चल्लाय ही सगळी गोश्टी ज्यो गोंयान घडटा तितून गोंयकार खंय उरतले ते म्हाका चित्र दिसना. लोक चेंज जावंक जाय रे. लोक चेंज जाल्या शिवाय जायना. लोकांक गोंयची जी आत्मीयता आनी आदले पळय जे लोक आसले ते बदलनासले. आतां लोक बदलताय. हांवें म्हाज्या कारकिर्दीन पळयलां 77 सालान जेन्ना निवडून येयल्लो म्हाका खबर आहा तेन्ना जनता दल, एमजी आनी काँग्रेस हेच्या फुटीन हांव येयल्लो म्हणजे फ्लुकान येयल्लो बरोबर. मागीर जेन्ना दुसऱ्या इलेक्शनाक 1980 काँग्रेस येयली पळय ती काँग्रेस आनी प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री, दयानंद नार्वेकर लॉ मिनिस्टर. आमी खूब वर्सां काम केलां आनी त्या कामा बद्दल हांव उलयना. आमी गोंय सांबाळून दवरपाचें काम केलां. आनी तो तर मनीस तुमकां सांगला ते फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट तेणें हाडलेलो सबंद इंडियन झाडां मारपाक मेळनासली पिनावय हें तेजें कॉन्ट्रिब्युशन. आनी तेन्नाय त्या मनशा कडेन बरे बरे पोर्टफोलियो दवरतालो तो. हांव आसलो लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड लेबर. तुमी विचार करा की ज्या खात्यान कांय ना त्या खात्यान हांवें धरलेलें परंतु दुसऱ्या इलेक्शनाक परत निवडून कळ्ळें. तेवूय मजदूर खातें, लॉ एंड लेबर आनी हांव कायदो जाणा म्हणून. हे सिस्टम जी आसली न्हू तेन्ना 4 मंत्री आसले आनी तेणें मॅक्झिमम गोंय सांबाळ हे त्या मनशान. ती बीजेपीची बी टीम आहे हे मी आधीपासून बोलते. आपण आणि टीएमसी पण बी टीम न करता ते समोर मैदानात येऊन जर लढले तर त्यांना जे दिल्लीमध्ये झालं ते गोव्यात पण होणार आहे. त्यामुळे त्यांची नामुष्की होऊ नये म्हणून त्यांनी सेक्युलर वोट्स असू दे किंवा गोव्यांचा राग जो आहे तो जर अनुभवायचा असेल तर त्यांनी इलेक्शन लढून बघावं. आणि निश्चितच यावेळेस मला खात्री आहे की आम्ही 25 ते 27 सीट काढल्यानंतर कुठलाही आमदार निवडून काँग्रेस पक्षातनं आलेला दुसरीकडे जाणार नाही याची खात्री मला तरी यावेळेस आहे. काँग्रेस इज द ओनली पार्टी विच इज वर्किंग फॉर द पीपल्स बेटरमेंट rather than other parties which have been. So that's why it has started from Delhi. Our team has shown their place. Now they're planning to come and do it here and split the secular votes as you are saying. It is going to be their biggest loss because people of Goa are going to show up BJP and TMC their places this election, I feel. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. फोंडेचो नालो प्रदूषित जाला. लोक नाल्यात कोयर हाडून वडयतात. जायते फावट नगरपालिका जागृताय करून लेगीत कांयच फायदो नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जाला.
ही गार्बेज म्युन्सिपाल्टी ही गार्बेज एकठांय करपाक टॅक्स घेता हाऊस टॅक्सा वांगडा हे गार्बेजीचे बी पयशे घेतात तेन्ना थोडे आसतना हे गार्बेज चड जाता फोंडेकारांक थोडे आसतना लोक कितें करतात की गार्बेजाचे पळय गार्बेज म्युन्सिपाल्टी घरा कडेन येता व्हरपाक थिंगा दिना लोक हे कामाक वयतना येता आनी हे व्हाळांत आमचे गार्बेज उडयता आनी गार्बेजाची इतकी घाण मारता कुसोन बरें उडयलें म्हणून ती वचना थिंगाचे थिंगाच उरता तेन्ना हे गार्बेजीचे हे हाडून पळय हिंगा नाला आसा हे व्हाळ आसा सांको आसा हे फोंड्या एरिया हे हिंगाच खडपाबांदार म्हणून जायना हे सगळ्याक वयता थिंगाच हेंच जाल्लें आहा फोंड्या एरिया तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी एक्शन घेवचें ना हे पळय सांको आसा तेन्ना हिंगा कितें तरी पायप घालून कितें तरी जाळी घालून हेजें बांदकाम हे जाळी घालची केन्ना जाळी घालतकीर केन्ना हें बंद जातलें अशें जाल्यार म्हाका दिसता. बेतोडा कपिलेश्वरी सावन जुवारीक कनेक्ट जावपी नाल्यांत कोयराच्या पोटल्यांचें साम्राज्य जाला. पालिका कोयर एकठांय करूनय लोक कोयर कित्याक उडयतात तें समजना. आयकात फोंडेच्या नगराध्यक्षाक. जे आतां पळय सगळे आमचे नाला आसा आमच्या म्युन्सिपल ज्युरिडिक्शन एक जे नाला आसा ते नालांनी कांय उडोवनाका अशें कोण हाडटा कचरो बीन उडयता आमी पळयला. इवन हांवें म्हाज्या वार्डान सुद्दां दोग तीन जाणां अशें आमी ते आमच्या भुरग्यांनी तांकां धरले कचरो उडयतात पूण तांकां आनी तुमकां खबर आसा की गव्हर्मेंटान तेजेर सामकें स्ट्रिक्ट CHC प्रेशरान सुद्दां सामकें स्ट्रिक्टली हें केलां की कोण अशें मेळत जाल्यार ताका फायन सुद्दां भरपूर आसा कळ्ळें न्ही. तर लोकांनी मातशें पळय शेवटी कितें आसता कचरो आमी सगळ्यांचो डोर टू डोर कलेक्शन करता घरांनी घराचो नाल्लां तुमकां उडोवपाची गरजूच ना. आतां पळय एग्जाम्पल आतां उदाहरण तिस्कार आमचे फोंडे तिस्कार फोंड्या हांगा जे खडबाबान जंक्शन हांगा भितर वता तें सायडीक थंय आमची गाडी वता स्पॉट आहा आमचो पॉयंट प्रत्येक कडेन पॉयंट आसता आपले ते पॉयंटाचेर आमची गाडी वता कलेक्शन करता वेट वेस्ट आसूं ड्राय वेस्ट एक कडेन वता कलेक्शन करता. तरी आसतना लोक थोडे आसा ते काडटा काडटा ते व्हाळांनी उडयता कित्याक उडयता अशें आनी ओडून अशें जाला परिस्थिती ते व्हाळ पुरवत अशें पुरवता मागीर ते मागीर कितें जाता पावस येतकीर ते मागीर भरता आनी उदक मागीर वयर सोडटा प्लास्टीक हय. आतां तूं मुद्दम पळया एकदां हांवें तुका काल एक विजीट केला हांव बेश्टो केन्ना सांजच्या वेळार हांव रावंड मारता पळयता मुद्दम की इतले आमी बरी सुविधा लोकांक दिता घरांनी आमी वचून तेंची वेट वेस्ट कलेक्ट करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. सुक्या हवामानाचे वर्चस्व कायम उरतले. तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक नाशिल्ल्यान फुडले 7 दीस सुकी परिस्थिती तिगून उरतली. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरतले. उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. मळब नितळ आसतले. उष्णतायेक लागून जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. तशेंच सुकी परिस्थिती कायम उरतली. फुडले 7 दीस नितळ मळब. सकाळी धुकें पडटले. सोमारचे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.